सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें नांव मेल्विन डिसिल्वा. आमी आसाय 4th वॉर्ड A कोलवा आनी आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. आमकां कॉन्टेक्ट केलो हांगाचे लागशिल्ले रेजिडेंट्सांनी की ते ट्रिनिटी पार्क कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हांगेली आखी सुवेज आखी फ्लोज जावन ती सगळी रस्त्यार वचोन सारकी थिंगा गटरां वयता आनी ती शेतां वयता. आतां तेणी जायते हेज्या पयलीं 2017 सावन तेंगे कंप्लेन ऑलरेडी रेजिस्टर्ड आसा, पूण आजून पासून कांय एक्शन जावंक ना. हेजे वयल्यान हांवें स्पेशली सेक्रेटरीको उलयलो आसा आनी तेणें म्हाका आश्वासन दिल्लें आसा की ती नोटीस काडली आनी ती मुखार एक्शन घेतले. सो हांव मागता आमचे रेजिडेंट्सा कडेन तेंक कशे भाशेन त्रास जाता, तेंक कितको त्रास जाता आनी हे सुवेज रातच्या टायमार आनी कसो वास येता तेणें तेंक सांगचें. Yes, this has been going on effective 2017. I have made several trips to the health center, to the panchayat, but nothing seems to change. They come, they have a look, and they go, but no action is taken. And it is affecting our health, with all this dirty smell. We can't bear this. How can we live in a place like this? There should be some cleanliness. Can anyone take any action immediately? It's getting worse now. म्हजें नांव एंथनी रॉड्रिगीस. हांव हिंगा रावता 4th वॉर्ड A. जायतीं वर्सां जालीं 2017 आमी कंप्लेन दिता. जावं म्हूण हिंगा गार्बेज उडयता. दुसरें म्हणल्यार हिंगा मुत्ता बिल्डिंगा फाटल्यान येवन. तिसरें हिंगा आमचें फॉसाचें उदक सगळें रस्त्यार वचोन शेतांत वयता. आमी पंचायतीक लेटर केल्या आनी हेल्थ ऑफिसराक लेटर केला. हेल्थ ऑफिसर आज येवन चॅक करून गेल्या आनी तेमी म्हणल्या की आमी ऑर्डर पास करतलो. देव बरें करूंक म्हणटा हांव आमच्या हेल्थ ऑफिसराक आनी पंचायतीक मागता की आमचें मातशें बेगीन सॉर्ट आवट करचें म्हणून. दुसरें म्हणल्यार हिंगा बरें फॉस भरलेलें आसा आनी थिंगा मस्किटो ब्रिडींग आसा. आतां हेल्थ ऑफिसर चॅक करून गेला. ताजे नोटिसाक आमी रावता. देव बरें करूं. म्हजें नांव ब्लाजर रॉड्रिगीस. आमगे ऑपोजीट सारकें उदक भर रावता आनी भायल्यान बसूंक जायना, रुमांकूय बसूंक जायना. तुज्या स्मेल इतू स्मेल येता सुसूं जायना आनी एक्चुअली हँडिकॅप बायपास आनी हें गेला पेसमेकर गेलो आहा. म्हाका इन्फेक्शन एक पाट मेळ्ळेलें पूण हांवें हें म्हाका जावपा नाका म्हूण ऑफिसराक देव बरें आनी हें मातशें साफ करून हें कर. My name is Joachim De Silva and I'm from 4th Ward. The precise location of this particular area is survey number 32, Colva village. This particular problem we have been facing for the past couple of years, and I request the concerned authorities to take necessary action and get this place cleaned. We have been to the panchayat many a times, but till date nothing has been done and it's going from bad to worse. So again, it is my request for the concerned authorities to come and clean this particular area. Thank you. आमकां जेन्ना तेंचो कॉल येयलो आमी इमिजिएटली हिंगा मस्किटो फॉगिंग केलें. पूण मस्किटो फॉगिंग इज टेम्पररी. आमी जेन्ना चोवपाक गेले चेंबरांनी सारको सुवेज ओवरफ्लो जाता आनी थिंगा लार्वा फॉर्म जाला आनी तेंच्या घरांतूं जायते विजिटर येता आनी तेय हॉलिडेया येयलो आसा, तेंची भुरगीं आसा ल्हान ल्हान. आतां हेजी गॅरंटी कोण दिता की हिंगा कोणाकू डेंग्यू जावपा ना म्हूण. हे गांवचो पंच डॉमरॉड तुका आमी अपील कोताय ते कितें जावं तूं हे गांवचो पंच मातशें हिंग येवन हें प्रॉब्लम सॉल्व करचें. जोरी तर तेणी म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आनी हांव जोरी तरी पब्लीक हेल्थ सेंटर कन्सावली वचोन तेंक दोतोरां सांगिल्लें ते एकूय उतराचेर ते येयले जाल्यार तुमकडेन जातोलें हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. आनी मागता हिंगा सारकें बरे भाशेन हें सगळें क्लीन करून हे सोसायटी जे चेअरमॅन ट्रेजरर आनी सेक्रेटरी आहा तांकां नोटीस काडून हें प्रॉब्लम सॉल्व करचें. ओके, कित्याक हिंगा सपोज डेंग्यू मॉस्किटो जालो आनी हेंगे भुरग्यांक कोणा लागलो, हू वील बी रिस्पॉन्सिबल? आमकां कोणाचे अगेन्स्ट कांय ना. कोण बिजनस करता शॉपां आमगे कोणाचे अगेन्स्ट कांय ना, कोण रावता तेंच्या अगेन्स्ट ना. पूण जेन्ना तुमगेली सुवेज भायर सरोन जेन्ना लोकांक इफेक्ट करता तेन्ना प्रॉब्लम स्टार्ट जाता. आनी तुमी एज अ पंचायत हें मातशें तुमी चोवन घेवचें. हांव तुमचे कडेन इतलें रिक्वेस्ट मागता. हांव सेक्रेटरीको पर्सनली उलयलां, तेणें म्हाका आश्वासन दिलां आपण नोटीस काडलो म्हूण आनी तेजेर बेगीनू कारवाय करून हें सगळें प्रॉब्लम सॉल्व जावचें. ओके, देव बरें करूं. Excuse me.
it is with the efforts of Mr. Melvin De Silva. Today there were health authorities, people who had come to inspect this particular area. So I would like to thank Melvin De Silva for his efforts to take this issue forward and to get it sorted out. Thank you.